सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. इजिप्ताच्या देशांतली भायर सोदतोच 3 म्हयन्या उपरांत त्या दिसा इस्रायलाच्यो पुतधुओ सिनाय दोंगरार पावल्यो. रेफेदिमांतल्यान ती भायर सरली. सिनायच्या अरण्यांत पावतोच थंय तांणी आपले तोंबू थांबले. दोंगराक फुडो करून इस्रायलान आपले तोंबू उबारले. सर्वेस्परान मोजेसाक सांगलें, पळय, तुजे लागीं हांव उलयता तेन्ना पोरचेन आयकूंचे खातीर आनी सदांच तुजेर विस्वास दवरचे खातीर एक दाट कुपाचे रुपान हांव तुका दिश्टी पडटलों. आनी मोजेसान पोरचेचो जबाब सर्वेस्पराक कळयलो. सर्वेस्परान मोजेसाक सांगलें, पोरचेशी वच आनी आज आनी फाल्यां तयार रावात म्हूण पोरचेक सांग. आपली आंगवस्त्रां बांदून तिसऱ्या दिसा तांकां तयार जावन दी. कित्याक तिसऱ्या दिसा सगळे पोरचेच्या दोळ्या मुखार सर्वेस्पोर सिनाय दोंगरार देंवून येतलो. तिसऱ्या दिसा दीस उदेवचे वेळार कोडकोड आनी जोगलांनी मारली आनी दोंगराचेर एक दाट कूप दिश्टी पडलें आनी व्हडल्या आवाजान एक तुरतुरी वाजली आनी पेन्ने करून तोंबुनी आसली ती सगळी पर्जां भिवून कांपली. तेन्ना मोजेसान पोरचेक सर्वेस्पराक मेळूंक तोंबूंतली भायर काडून व्हेली. ती दोंगराच्या पांयाशी उबी रावली. सिनाय दोंगर सगलो धुंवरान भरलो, कित्याक सर्वेस्पोर ताचेर उज्याच्या रुपान देंवलोलो. एका आगट्यांतल्या धुंवरा परी तो धुंवर वयर चडटालो आनी सगलो दोंगर बरोच कांपलो. तुरतुरेचो आवाज चड चड जायत गेलो. मोइजेस उलयतालो आनी गडगड्या उदेशी सर्वेस्पोर ताका जबाब दितालो. सर्वेस्पोर सिनाय दोंगरार देंवलो आनी दोंगराचे तेंगशेर रावलो आनी ताणें मोइजेसाक दोंगराचे तेंगशेर आपयलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुका वैभव आनी वंदून सासणांच्या सासणांक. म्हणया, तुका वैभव आनी वंदून सासणांच्या सासणांक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदून सासणांच्या सासणांक. तुजे वैभवी आनी पवित्र नांव वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदून सासणांच्या सासणांक. जबाब, तुका वैभव आनी वंदून सासणांच्या सासणांक. तुज्या वैभवाच्या मंदिरांत तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदून सासणांच्या सासणांक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदून सासणांच्या सासणांक. जबाब, तुका वैभव आनी वंदन सासणांच्या सासणांक. सगळे खोलायेचो तूं ठाव घेताय, आमी तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणांच्या सासणांक. अंतराळाच्या मळबार तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणांच्या सासणांक. जबाब, तुका वैभव आनी वंदन सासणांच्या सासणांक. उद्गार. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोन्या
हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीचे राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Sorbes moran soy, soy, sorbes moran soy, sorbes moran soy, soy. Sorbes moran soy, soy, sorbes moran soy, sorbes moran soy, soy. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तेन्ना शिशाय लागीं सोरून ताका विचारलें, वोपाऱ्यांनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? तांणी प्रतिपाल केलो, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट ओळखूचे देणें तुमकां दिलेलें आसा, तांकां हेरांक ना. आतां तांकां देव आनिकूय दितलो आनी तांचें माप भरोन वतलें, पूण ना तांकां आसा तें पर्यंत ताचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वोपाऱ्यांनी ताचे कडेन उलयतां, कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी आयकोनूय तांकां आयकोना आनी समजोय ना. इजायासान अशें आदींच सांगलोलें तें तांचें सवें पाळोन येता. आयकून आयकून तुमकां कांय समजचें ना, पळोवन पळोवन तुमकां कांय दिसचें ना, कित्याक हे लोकांचें काळीज जोड निबोर जालां. तांचे कान बेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलोले आसात, ना तर दोळ्यांनी तांकां दिसूंक लागतलें. कानांनी तांकां सारकें आयकूंक मेळटलें, मनान तांकां समजतलें आनी तीं म्हजेशी परतून येवन हांव तांकां बरीं करूं. पूण नीत पळयतल्यो तुमचे दोळे आनी सारकें आयकतले तुमचे कान भागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी धर्मदूत धर्मिवंत मनशां आशिल्लीं, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्लीं, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ, कित्याक सर्गीचे राजाची गूट वळखूंची देणें तुमकां दिल्लें आसा. नियाळाक आदार. जेजू सगळ्या मनशांक देवाचें राज परगोडटा. थोडीं ताचें आयकतात आनी ताचेर विस्वास दवरतात, थोडीं जेजूक मांडून घेनात. जेजू शिकवण दितना वोपारांचो वोपार करता. जेजू शिकवण दितना साद्या उतरांनी दिवंक जाताली, तरी आसतना वोपारांची वोपार करता. हाका लागून जेजूचे शिश्य विचारतात, वोपाऱ्यांनी कित्याक उलयताय? आनी जेजू तांकां सांगता, सर्गीच्या राजाची गूट ओळखून देणें तुमकां दिलेलें आसा, हेरांक ना. मुणगे जीं कोण जेजूचेर विस्वास दवरतात तीं तो दिता ताची शिकवण समजूंक पावतात, कित्याक देव तांकां समजोवपाचें देणें दिता. पूण जीं तांचेर विस्वास दवरिनात तांकां जेजूची शिकवण समजूंक येना, पूण तीं घुसपतात. देवाची शिकवण आमच्या जिवितांत समजतल्या जाल्यार आनी ताचो गूट आमकां उगडावपो जातलो जाल्यार आमचो विस्वास ताचेर आसप खूब गरजेचें आनी आमकां फायद्याचो. विस्वास ना तर आमी देवाची शिकवण समजूंक पावची नात. देवाचेर म्हजो विस्वास आसा. दर दिसा म्हजें जिवीत जियेतना देव जें म्हाका उगडापें करता तें हांव समजूंक पावतां. दर मिसांत संस्कारांत आनी मागण्यांत देवाचे कृपेन आमी वाडूंक गरजेचें, ना तर आमचो धर्म कोसळून वेतलो. आमचो विस्वास देवाचेर घट करूंक देवाक उलो मारुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, देवाचें उतर वाचतना बारीकसाणेन ताची समजोणी घेवंक वावुरया.